FSSAयचें प्रकरण हायकोर्टान बरेंच सिरियस घेतलां. नुस्त्यांत नैसर्गिक फॉर्मेलिनाचें प्रमाण कितलें आसता ताचें कुफुसांव. हायकोर्टान मुजत दिवन वर्स जालें. फूड सेफ्टी ऑथॉरिटी कडेन डाटाच आनी ते दिशेन संशोधनूय फुडें वचना. FFSAयच्या अधिकाऱ्यांक ब्रेस्तारा हाजीर रावंक सांगिल्लें, मात तांचे कडेन कसलोच डाटा ना. हायकोर्टाचें कळ्ळें. सुनावणे वेळार हायकोर्टान निरीक्षण नोंदयलें तें अशें. FFSA आनी संशोधक वागता तें पळोवन आमची तकली इरार जावपाची. आमच्या मनांत संशोधकां विशीं आदर आसा, मात चल्लां तें सरकारी कर्मचाऱ्यां परस आळशीपणाचें. वर्स जालें तरी नुस्त्यांत फॉर्मेलिनाचें नैसर्गिक प्रमाण कितलें आसता तें सांगपाक जमना. आमी अहवाल दिवंक 2 वर्सां दिल्लीं ना. जाता तितले बेगीन रिपोर्ट जाय. मुजतीचे बाबतींत आमचे फाटले अर्दीचो चुकीचो अर्थ काडला. फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याचो विशय गोंयांत खूब गंभीर. असो सुशेगाद कारभार चलपाक शकना. उपरांत FSSAयच्या आद्वोगातान कोर्टाक सांगलां ते प्रमाण ताका खंय नुस्त्यांत फॉर्मेलिनाचें नैसर्गिक प्रमाण कितलें आसता तें म्हयन्याभरांत कळूंक शकतलें. FSSAयचो कार्यकारी अधिकारी 5 डिसेंबराक कोर्टा मुखार कितें तें सविस्तर सांगतलो. कोर्टान केस 5 डिसेंबराक दवरल्या. खंयचे एक्सपर्ट सायंटिफीक पॅनल नुस्त्यांत फॉर्मेलिनाचें नैसर्गिक प्रमाण थारायतले तें 5 डिसेंबराक CEOन हायकोर्टाक सांगचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.